दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी नबुकदनेझर पादशान तांकां म्हणलें, शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो, म्हज्या देवांची तुमी चाकरी करिनात आनी हांवें भांगराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी बोजनात, हें खरें? आतां तूं तरेचो, पिर्लुकेचो, विण्याचो, त्रिकोणाचो, किन्नरेचो, शिंगाचो आवाज आनी सगळे तरेचे संगीत तुमी आयकतल्यात तेन्ना धोरणीर पडून हांवें केल्ल्या ती मुर्तीक बोजूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिका बोजनात जाल्यार रोखडे तुमकां एका जळट्या उज्याच्या आंगठ्यांक उडयतले. आनी खंयचो देव मागीर म्हज्या हातांतलें तुमकां निवारतलो? शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो हांणी राजाक असो जबाब दिलो, नबुकदनेझरा, हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरजूच ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आनी आमी चाकरी करता तो आमचो देव जळट्या उज्याच्या आंगठ्यांतले आमकां निवारूंक शकता, आनी तुजेय हातांतलें तो आमकां निवारतलो पादशाया. पूण अशें घडना जायत जाल्यार पर्यान जाणा जा पादशाया की आमी तुज्या देवांची चाकरी करचें ना आनी तुवें उबारून दवरल्या ती मुर्तीक बोजचें ना. ही उतरां आयकून नबुकदनेझर एकदम रागवलो. शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो हांकां पळयून तांचें तोंड सारकें बदल्लें. ते आंगठे सदां तापयताले त्या वन 7 पावटी अदीक ताणें तापोवंक लायलें. आनी आपले फौजेंतल्या कांय जाण गोट मनशांक आपोवन ताणें तांकां शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जळट्या उज्याच्या आंगठ्यांत उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आंगठ्यांत उडयलेले उपरांत कांयच जावंक ना म्हूण पळयून नबुकदनेझर थोटाक जालो आनी वेगी उठून आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हणलें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यांक उडोवंक नासले? तांणी राजाक परतीपण केलो, खरें पादशाया? ताणें जबाब दिलो, पूण म्हाका 4 जाणां मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना. आनी 4थो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नबुकदनेझरान व्हडल्यान म्हणलें, शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो, हांच्या देवाक वाखाणनी, कित्याक ताणें आपल्या दुताक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारले, कारण तांणी ताचेर विस्वास ठेवून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी बोजण करचे परस आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. म्हणुया, मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांवान व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब,
मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करतांव. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. अंतरोलाच्या मोळबार आनी तुजी स्तुती करतांव. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. सोबाब मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळसान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपल्या थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपणाचेर विश्वास दवरलो त्या देवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलसात जाल्यार तुमी म्हजे खरे सीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हणलें, आमी अब्रामाची संसोत आनी कोणाचीच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हांव तुमकां सत सांगतां, पातो करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरोना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. तुमी अब्रामाची संसोत म्हूण हांव जाणा, तरी म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगोना देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापान सगळें देखलां तें हांव सांगतां आनी जें तुमी तुमचे बापायचें आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका प्रतिपाद केलो, अब्राम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी अब्रामाचे पूत जाल्यात जाल्यार जें अब्रामान केलेलें तें तुमी करतले आसल्यात. पूण देवान कडसून आयकलोलें सोत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. अब्रामान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय करता तशेंच तुमी करता. तांणी ताका म्हणलें, कामचारान आमी जल्माक येवंक ना. आमकां एकलोच बाप आसा, तो देव. जेजून तांकां म्हणलें, देव तुमचो बाप जालो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात, कित्याक हांव देवातान उपजलां आनी आयलां. म्हजे खुशीन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणीन म्हजे शीस जातले. नियाळ कादार दोग मोगाचे इश्ट आसले, एकामेकाच्या विस्वासान जियेताले, दिल्लें उतर सांबाळटाले. दोगांय एकठांय मिसाक वेताले आनी इगोवन चिंतले सगळे काम जबाबदारेन कोत्ताले. एकामेका सांगले शिवाय कसलेंच काम करिनासले. ह्या तांच्या इश्टागोटीक लागून सगलो गांव तांची तोखणाय करतालो. कांय जाणांक तांची नाटकाय जावन तांच्या इश्टागोटींत फूट घालूंक वावुरले. पूण तांकां एकामेकाचेर विस्वास आसलो आनी देवाचें उतर तांच्या काळजांत रिगलोलें देखून तांचे मदें फूट पडूंक ना आनी तांचे इश्टागोतीचें नातें तुटूंक ना. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां अशें मेळटा, नेबुकदनेझर पातशायान आपल्या देवाची सेवा करिनात म्हूण आनी आपल्यान उबारलोल्या मुर्तीक बोजोनात म्हूण शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो ताणें जळट्या उज्यांत उडोवंक फरमायलें. पूण तांकां कांयच जावंक ना, कित्याक तांकां देवाचेर विस्वास आसलो. जुआंवाच्या शुभ वर्तमानान
जेजू जुदेवांक सांगता, देवाचें उतर वाचून नियाळून तें जिविताक लावप अदीक गरजेचें, कित्याक त्या उतराच्या बळान आमी देवाची खोशी करूंक पावता आनी देव आमचे सवें आपलें ठिकाण करता. दुस्मान आमचेर कितलेंय वायट करूं वो गुरी घालीत, पूण कांयच वायट जावचें ना, कित्याक आमचो विस्वास आनी मोग देवाचेर दवरलेलो आसा आनी ताच्या मोगांत रिगलोलो आसा. मागणें, देवाचें उतर म्हज्या भितर रिगून विस्वासान तें जिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.